पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। इस्रोन भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातल्या आदित्य L1 या निरीक्षक उपगिऱ्याचे आयज श्रीहरिकोटा अंतराळ केंद्रावेल्यान सकाळी 11:50 यशस्वीरित्या केले प्रक्षेपण। सूर्ययानाचे आयज यशस्वी प्रक्षेपण जाले उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग, पीयूष गोयल आणि इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक भेटयली परबीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि छत्तीसगडाच्या रायपुरात काँग्रेसी आड भ्रष्टाचार आरोपपत्र केले जारी। G20च्या आयोजनांतल्यान गोंयांत पर्यटनाची मुळावी बांदावळ जातली विकसीत। गोंयांत येतले चड परदेशी पर्यटक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आणि आशिया करंड क्रिकेट सर्तीत भारताचो पहिलो खेळ आयज जाता पाकिस्ताना आड। भारतान कुरुबावलो जिखून घेतली पहिली फलंदाजी। आता खबरो विस्तारान। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातल्या आदित्य L1 या निरीक्षक उपगिऱ्याचे आयज सकाळी 11:50 यशस्वी प्रक्षेपण केले। श्रीहरिकोटा हांगासरल्या अंतराळ स्थानकावेल्यान 44.4 मीटर उंच आणि 321 टन वजनाच्या PSLV-57 ह्या यानावेल्यान आदित्य 1 उपगिऱ्यान अवकाशात झेप घेतली। हो उपगिरो पृथ्वीसावन सुमार 15 लाख किलोमीटर अंतराचेर आसा। सूर्य आणि पृथ्वी हांचे मदल्या प्रभामंडळ कक्षेन वचपाक ताका लागीं 4 म्हयने लागतले। सूर्ययानाचेर आशिल्ली उपकरणां सूर्याच्या वातावरणाचो अभ्यास करतली। हाचो अभ्यास करपी आदित्य L1 वांगडा 7 अत्याधुनीक उपकरणां धाडिल्लीं आसून तांच्या मार्फत फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, सौर किरणाचो अभ्यास करतले। सूर्ययानाचे यशस्वी प्रक्षेपण जाल्या उपरांत इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी खोस परगटायली। तशेंच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी शास्त्रज्ञांक परबीं भेटयली। 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. Scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. सूर्ययानाचे आयज यशस्वी प्रक्षेपण जाले उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी परबीं भेटयली। आदित्य L1 उपगिऱ्याचे प्रक्षेपण हे इतिहासीक यश आसा जे भारताच्या देशी अंतरिक्ष कार्यावळीक नव्या मार्गार व्हरतले अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करून इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक परबीं भेटयली आनी सांगले की भारता खातीर हो एक व्हड आनंदाचो खीण आसा। गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक परबीं दिली। आयज सूर्ययानाचे आदित्य L1चे यशस्वी प्रक्षेपण पळोवपाक तरणाट्यांनी श्रीहरिकोटा हांगासरल्या अंतराळ केंद्राचेर खूब गर्दी केल्ली। तरणाट्यां मदीं खूब उमेद दिसून आयली। ह्यो आसात कांय तरणाट्यांच्यो प्रतिक्रिया। ये सिंपल है, यहाँ से पृथ्वी से जो लॉन्च हुआ ये यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर सन के
ऑर्बिट में पे वो करेगा, सन की रिसर्च करेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है, इससे कितनी रेज अल्ट्रावायलेट रेज जैसे होती हैं वो सब कितनी टाइप की हैं, ये सब इस बारे में सन रिसर्च करेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो नासा है अभी तक वहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्बिट में जा चुका है। ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया दूसरा देश होगा वहाँ पे जाने के लिए सक्सेसफुल। वैसे तो 4 लॉन्च हो चुके हैं मगर इंडिया का भी सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, मगर वहाँ सक्सेसफुल जाएगा। मैं इसरो को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उनके साइंटिस्ट को, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कराया और वहाँ पर ऑर्बिट में भी सक्सेसफुली पहुँच जाएगा चांद में। सबसे पहले तो हमें अपने इंडिया पे बहुत प्राउड है क्योंकि हमारा सन मिशन अच्छे से लॉन्च हो चुका है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा छत्तीसगडाच्या भेटेर आसात। त्यांनी रायपुरात काँग्रेसी आड भ्रष्टाचार आरोपपत्र जारी केले। भूपेश बघेल सरकार कर्जमाफी आणि बेकारी भत्तो दिवपाच्या उतराचेर लोकांची फक्त फटवणूक करता असो आरोप केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलो। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहाँ चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहाँ भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। भाजपा सरकारान सदांच जनतेचो विकास मतीत दवरून काम केला। येवपी विधानसभा वेंचणुकेत जनतेन निर्णय घेवचो की तांकां विकास जाय वा बघेल सरकाराचो भ्रष्टाचार अशा उतरांनी शहा हांणी काँग्रेसीचेर टीका केली। भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की। दिल्लीत G20 शिखर परिषदेची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या। एक निमाणो नियाळ घेवपा खातीर दिल्लीत आयज आनी फाल्यां VIP अतिथींच्या ताफेच्या वाहना वांगडा फूल ड्रेस रिहर्सल सुरू आसा। ते फाटभुंयेर दिल्लीत ट्रॅफिक डायव्हर्जन केला, तशेंच कांय निर्बंध लेगीत घाल्यात। पयल्या स्टॉलात फूल ड्रेस रिहर्सल आयज सकाळी 8:30 ते दनपारां 12 वरां मेरेन आयोजीत केल्ली। परेड रिहर्सल सांजे 4:30 ते 6 वरां मेरेन आनी 7 ते 11 वरां मेरेन ती मुखार चलतली। प्रवाशांनी तांचो यो वच करपाचो वेळ आदींच थारावचो आनी अपरिहार्य प्रवासा खातीर मेट्रो सेवांचो वापर करपाचो सल्लो दिल्ली पुलिसांनी दिला। नवी दिल्लीत ह्या म्हयन्यांत 9 आनी 10 सप्टेंबर मजगती G20 बसका जावपाची आसा। त्या परिशदेक वेगवेगळ्या राष्ट्रांतले प्रतिनिधी येवपाचे आसात। ह्या G20 परिशदे संदर्भात गोयचे भाजपाचे प्रवक्ते दामू नायक, डॉक्टर शेखर साळकर, श्रीमती शिवानी नाडकर्णी, डॉक्टर स्नेहा भागवत आनी सुरेखा पंडित ह्या व्यक्तींनी खुशी परगटावन प्रतिनिधींक येवकार दिलो। G20च्या समिटाक देश विदेशातले प्रतिनिधी हे भारतान येतात आणि ताची जय्यत तयारी सगळीकडे सुरू आसा। आमच्या खातीर हो एक भांगराळो खीण आणि अशा ह्या भांगराळ्या खिणाच्या निमतान तांचे सगळ्यांचे स्वागत करतनाच आमची जी प्राचीन परंपरा आसा त्या परंपरे अनुसरून आमी तांचे स्वागत करता। आमी म्हणटात की अतिथी देवो भव, जो सोयरो आमच्या, जो पावणो आमच्या घरान येता, दारान येता, भारतान येता, तो देवा भशेन आसता आणि त्याच परंपरे अनुसरून आमी तांचे स्वागत करता। ऋषी सुनक, जो बायडन असे जगातले प्रतिष्ठीय असे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती आणि अति म्हयनी अशे व्यक्तिमत्वां ह्या निमतान ह्या भुंयेचेर पांय दितात आणि त्या सगळ्यांचे स्वागत करपाक आणि G20 समिटाच्या माध्यमांतल्यान जे विशय जे आसात, म्हणजे एक्चुअल ते ती फायनान्शियल आर्थीक हाका लागून जाल्ली संघटना, ती मागीर नंतर ग्लोबल वॉर्मिंग सारखे विशय, एनवायरमेंट सारखे विशय आणि बाकीचे सारखे विशय जे आसा ती घेऊन फुडें वता। तिजो एक उद्देश आसा तो भारतांतल्याच परंपरेक अनुसरून कुटुंबकम ज्या
अनुसरून विश्वाक अनुसरून उलयल्लें आसा. त्या धर्तेचेर आमी एक कुटुंब एक जग आनी ज्या हातूंत भितर आनी एक भविश्य ह्या हातूंत भितर जे नारो दिल्लो आसा त्या नारान तांचे स्वागताक सगळे भारतीय उत्सुक आसात. समेस्त भारताच्या नागरिकांतर्फे हांव अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष माननीय जो बायडन बाब, तशेंच युकेचे प्रधानमंत्री श्री ऋषी सुनक बाब आनी कॅनडाचे प्रधानमंत्री श्री ट्रुडो बाब, तशेंच हेर सगळे G20 राष्ट्रांचे समेस्त प्रधानमंत्री तशेंच राष्ट्राध्यक्ष ह्या सगळ्यांक हांव आमच्या पवित्र आनी वेदांनी संपन्न अशा भुंयेचेर येवकार दिता. ही बसका सफळ जावन सगळ्या देशाच्या जनते मदीं भावचार तयार जावं आनी वसुदेव कुटुंबक हो आमचो मंत्र फळादीक जावं असो हांव हवेश बाळगिता. आमची जी G20ची आता निमाणी मिटींग दिल्ली शहरान जावपाची आसा तातूंत वेगळे वेगळे देशाचे राष्ट्रप्रमुख येवपाचे आसा. तशेंच आमचे ब्राझील देशाचे राष्ट्रप्रमुख श्री लुला डा सिल्वा हे येवपाचे आसा. तुमकां मनपासून येवकार आमच्या ह्या पवित्र भुंयेर. आमचे भारत देशान युगां कशें मानिल्लें जाता की अतिथी देवो भव, म्हणजे आमचो अतिथी हो हाका सगळ्यान मोठो सन्मान दिल्लो वता. तशेंच आमचो G20 मोटो जो वसुदैव कुटुंबकम आसा, म्हणजे वन अर्थ वन फॅमिली वन फ्युचर, ह्याच हातून आमी सगळ्या राष्ट्रांक एकठांय घेवन ही वाटचाल फुडें चलुया, इतलीच आमची मनापासून इच्छा. भारतांत जावपी G20 ह्या समिटाक सगळ्या गोंयकारांतर्फे सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिता. लुला दा सिल्वा ही ब्राझीलच्यान येणारी भोवमान आसता, हिकाय बी हांव खूब मनापासून येवकार दिता. वसुदैव कुटुंबकम हे आमचे जी संकल्पना आसा ती आमी आज सगळ्या जगाक दाखोवन दिवया. वेलकम टू इंडिया. सगळ्या गोंयकारांतर्फे भारतांत जावपी G20 खातीर आयिल्ल्या भोवमेस्तांचो येवकार हांव हात जोडून करता. अतिथी देवो भव ही आमची संस्कृती आमी तांकां दाखोवया. वेलकम टू इंडिया. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दूरदर्शनान आयोजित केल्ल्या हॅलो गोंयकार या कार्यक्रमात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां वेगवेगळ्या विशयांचेर लोकांनी प्रस्न विचारले. तातूंतलो एक प्रस्न आशिल्लो OBC दाखल्या बद्दल. श्रीमती सोनम तोरस्कार हांणी विचारले की OBC प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर लग्न जाल्ल्या चलयां कडेन बापायचें उत्पन्न कित्याक मागतात. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की ह्या संबंदात आपूण संबंदीत खात्या कडेन चवकशी करता. गोंयांत समान नागरी कायदो चलणुकेंत आशिल्ल्यान पालकाच्या उत्पन्नाचो वांटो विवाहीत महिलेक मेळटा, देखून कदाचित पालकाचें उत्पन्न विचारतात अशें तांणी सांगलें. एकदा कशें उरता फक्त म्हणजे कॉमन सिव्हिल युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा खातीर थंयसरली तुजी प्रॉपर्टी जर वडला म्हणजे पेरंट्साची प्रॉपर्टी जर आसत जाल्यार तेजो शेअर तुका मेळटा 50%, म्हणजे फक्त भाव भयणां आसत किंवा तो शेअर तुका मेळटा. म्हणून तेणी कदाचित इन्कम लिमीट हाड म्हटलें आसत, कारण पेरंट्स प्रॉपर्टीन ऑटोमॅटिकली जितके म्हणजे सिबलिंग्स आसा तांचो शेअर इक्वल उरता म्हणून हाड म्हटला. बट तरी सुद्दां म्हणजे हांव तितून कितें स्ट्रीमलायन करपाक मेळटा तें पळयता. G20च्या आयोजनांतल्यान गोंयांत पर्यटनाची मुळावी बांदावळ विकसीत जाली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते दूरदर्शनाच्या हॅलो गोंयकार ह्या कार्यावळींत एका प्रस्नाक जाप दिताले. G20च्या आयोजनाक लागून गोंयांत चड फॉरेन ट्युरिस्ट येतले अशेंय तांणी म्हळें. आयोजनांतल्यान जगांतल्यो 20 कंट्री ज्याचे 80% ऑफ द पॉप्युलेशन जगांतल्या ह्या 20 कंट्रीनी आसात. 80% ऑफ द ट्रेड बिझनेसीस ह्या 20 कंट्रीनी जाता. म्हणून गोंया खातीर आनी भारता खातीर ही सगळ्यांत व्हडली संदी आशिल्ली. आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तर 2 मेन मिटींग, एक
टुरिजम मिनिस्ट्रल मिटींग आणि दुसरी जी आशिल्ली ती पावर मिनिस्ट्रल मिटींग ह्यो गोंयांत आयोजन करून दिल्यो. गोंय जगाच्या नकाशाचेर परत एकदा पावलें आनी टुरिजम स्टेट म्हणून लोकांपर्यंत लोकांक हांगा एट्रॅक्ट करपाक शकले. म्हाका निश्चितच खात्री आसा G20च्या उपरांत लोक गोंया कडेन येवपी फॉरेन टुरिस्ट जे येवपाक जाय तांचो नंबर वाडटलो आनी हातूंतल्यान आमी ताका म्हणटा की शेवटचें हाजें डिक्लेरेशन जें आसा पळय न्ही, दीस वील बी द गोवा डिक्लेरेशन. टुरिजमच्या बाबतींतलें डिक्लेरेशन गोवा डिक्लेरेशन G20, पावरच्या बाबतींतलें गोवा डिक्लेरेशन G20 हें जातलें. हें एक गोंया खातीर भोवमानाची गजाल आसा. भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांणी आयज राजस्थानात परिवर्तन संकल्प रॅलीत वांटो घेतलो. राज्यात काँग्रेसीन जनतेक भ्रष्टाचार आनी गुन्यांवांनी भरिल्लें वातावरण दिलां अशी टिका नड्डा हांणी केली. राजस्थानची जनता गेहलोत सरकाराक विटला, देखून आतां तांकां भाजपाचें सरकार जाय अशें तांणी मुखार म्हळें. किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी गाझियाबाद हांगाच्या कृष्णा इंजिनियरिंग कॉलेजीत मेरी माटी मेरा देश कार्यावळी अंतर्गत एका सभेक संबोधित केलें. शहीद मेजर मोहित शर्मा हांच्या घरा कडल्यान माती घेवन नड्डा इंजिनियरिंग कॉलेजीत पावले. भाजपान दर एका वॉर्डाच्या शहिदाचो शिलापट सगळ्या वॉर्डांनी बसोवपाचें थारायलां आनी तांचे प्रती आदर दाखोवपाची ही एक बरी संद आसा. हर पंचायत में जहां देशभक्त, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो, इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडातल्या रायपुरातल्या सरायपाली हांगा जनजातीय महासंमेलनाक संबोधित केले. आदिवासींच्या एकंदर उदरगत हे मोदी सरकाराचे धोरण आसा अशें गृहमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. तांणी आदित्य L1च्या यशस्वी प्रक्षेपणा खातीर प्रधानमंत्री आनी इस्रोच्या विज्ञानिकांक परबी भेटयली. छत्तीसगड राज्य तयार करपाचें काम भाजपान केलां अशें तांणी म्हळें. आज बहुत अच्छा दिन इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए, आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो. ये अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं. अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है. ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात. मित्रों, 2000 में एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया. अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया.
कॅनरा बँकेत 538 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्या प्रकरणात ईडी म्हळ्यार सक्तवसुली संचालनालयान जेट एअरवेजाचे संचालक नरेश गोयल हाका अटक केल्या. मुंबईत ईडी कार्यालयात तांच्या प्रदीर्घ चौकशी उपरांत तांकां अटक केली. तांकां विशेष PMLA न्यायालयान 11 सप्टेंबर मेरेन कादयेची ख्यास्त फर्मायल्या. जेट एअरवेजाक 848 कोटी 86 लाख रुपया कर्ज मंजूर केल्ले. तातूंतले 538 कोटी 62 लाख रुपया कर्ज थकीत असल्याचो आरोप कॅनरा बँकेन केल्लो. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसोच विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरे कडेन आनी खबर खेळांतली. आशिया करंड क्रिकेट सर्तीत भारताचो पयलो खेळ आयज पाकिस्ताना वांगडा सुरू आसा. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. सुरवेक पावसाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो. उपरांत खेळ सुरू जालो. निमणी बातमी हातात आयली तेन्ना भारतान 38 षटकांत 5 गडे वगडावन 204 धांवड्यो काडिल्ल्यो. रोहित शर्मा 11, शुभमन गिल 10, विराट कोहली 4, श्रेयस अय्यर 14 धांवड्यो काडून बाद जाले. 2019 वर्सा विश्वचषकात जाल्ल्या खेळात भारतान पाकिस्तानाचेर 89 धांवड्यांनी जैत मेळयले. मजगती एका दिसाच्या क्रिकेट सर्तीत 13,000 धांवड्यांचो विक्रम करपाक विराट कोहलीक फक्त 102 धांवड्यांची गरज आसा. हो विक्रम केल्यार तो संवसारांतलो 5वो फलंदाज थारतलो. आनी आतां नदर मारया आयच्या तापमानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. इस्रोन भारताच्या पहिल्या सौर अभियानातल्या आदित्य L1 ह्या निरीक्षक उपगिऱ्याचे आयज श्रीहरिकोटा अंतराळ केंद्रावेल्यान सकाळी 11:50 मिनटांनी यशस्वीरित्या केले प्रक्षेपण. सूर्ययानाचे आयज यशस्वी प्रक्षेपण जाल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग, पियुष गोयल हांणी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांक भेटयली परबीं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडाच्या रायपुरात काँग्रेसी आड भ्रष्टाचार आरोपपत्र केले जारी. G20च्या आयोजनांतल्यान गोंयांत पर्यटनाची मुळावी बांदावळ जातली विकसीत. गोंयांत येतले चड परदेशी पर्यटक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आनी आशिया करंड क्रिकेट सर्तीत भारताचो पयलो खेळ आयज जाता पाकिस्ताना आड. भारतान कुरुबावलो जिखून घेतली पयली फलंदाजी. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.